नमस्कार, म्हजें नांव विशांत वसंत गावडे, केळबाई कुर्टी फोंड्या हांगासर रावतां। कला आनी संस्कृती खात्यान आयोजीत केल्ल्या माटोळे स्पर्धेचो हांव एक स्पर्धक जावन आसा। हांवें ह्या वर्सा कांतारा हे माटोळेंत अवतरलेले आसा। कांतारा करपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो, हेतू इतलोच आशिल्लो की कांतारा आमी एक नेचर प्रोटेक्टर म्हणून असो आमी पळयल्लो आसा। आनी आयज जशी गरज आसा की निसर्ग आमी राखपाची खूब गरज आसा। निसर्गाची कत्तल जायत आसा, म्हणजे दोंगर कापप, झाडां कापप, हे ते प्लास्टीक सगळें प्रदूशण सगळे तरेचे निसर्गाक आमी हानी करीत आसा। सो ते उद्देशांतल्यान हांव एक मेसेज दिवंक सोदता की सगळ्यांक की नेचर आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय। ते हेतूंतल्यान हांवें कांतारा रूप हांगासर माटोळेन केल्लें आसा। ह्या वर्सा हांवें 313 सुमार फळां यूज केल्लीं आसा। कशें आसा, फाटले 5-6 वर्सां स्पर्धेन वांटेकार जाता आसतना एक आतां अंदाज येयला की खंय खंय फळां उपलब्ध आसा। सो ते हेतूंतल्यान आमी वाळपय, बार्देस आनी फोंड्या तिसवाडी अशे तालुक्यांतले थोडे गांव आमी भोंवले। आनी पूण भोंवता आसतना अशें आमकां कळून आयलें की आमी फाटल्या वर्सा बी तशीं मेळटालीं फळां तशीं आतां मेळना। म्हणजे जे जाग्यार आशिल्ले थंय निवळ एक तर डेव्हलपमेंट जाल्यार ते तराचें कितें तरी जावपाक लागलें। डेव्हलपमेंटाच्या नांवार खंय तरी हय मातशें खंय तरी इम्पॅक्ट पडपाक लागलो निसर्गाचेर, बॅड इम्पॅक्ट। मेसेज इतलोच आसा की आमी निसर्ग राखपाक जाय। कारण की माटोळी म्हणलें की आमी निसर्गाची पुजा म्हणटा। निसर्गाची पुजा म्हणल्यार फक्त चवथी पुरतेंच करून तें अर्थ ना, आमी तें वर्सभर तें फॉलो करपाक जाय। तेतूंतल्यान आमी निसर्ग राखप, निसर्गांतल्यान आमकां कितें घेवपाक जाय तें घेवपाक जाय। कारण की कशें आसा, निसर्ग हो आमचे खातीर आसा, आमी निसर्गा खातीर ना। निसर्ग त्या खातीर आमी राखपाची गरज आसा, निसर्ग आमच्याच खातीर आसा आनी आमच्या भल्या खातीर, फुडले पिळगे खातीर तो राखून दवरपाक जाय।